हॉर्टिकल्चरच्या गाड्यांनी आता सबसिडाइज नाल्ल मेळटले। बारीक मोठे 3 सायझींनी नाल्ल 15, 18 आणि 20 रुपया। पणजे स्कीम लॉन्च करूंक मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि आरडीए मंत्री जयेश साळगावकर आशिल्लो। येवजण फातोड्ड्याय लॉन्च जाली। नाल्ल खंय एक्सपोर्ट जावंक लागला। ही डिस्ट्रिब्युशनाची क्रायटेरिया अशी आहा की 15 नाल्ला वयर एक मनीस घेवंक शकना। 15 फॉर फोर्टनायट हांवें म्हणिल्लें की एक फॅमिलीक एक नाल्ल लागता गोंयान दिसाक। सो इन कीपिंग विथ दॅट वी आर गिविंग 15 पर फोर्टनायट। आनीक LPGचें कार्ड तें आमी वापरतात। हें कार्ड हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचेरूय एप्लिकेबल आसतलें आनीक बागायतदारांनूय तेंच एप्लिकेबल आसतलें। हें रेप्लिकेट करूंक मेळचें न्ही, तातूंत ब्लॅक मार्केटान नाल्ल वचचे न्ही म्हणून हें LPG पिक्चरान हाडिल्लें आहा। स्कीम नाल्ल सवाय जाय मेरेन चलतली। फामिलीक 1500 गॅस कार्डांचेर 15 नाल्ल मेळटले। We accept there is a coconut shortage. It is not out of a particular political party or a particular government. It is because of systemic issues that are involved. There is huge export of coconut happening at the moment. Export is mainly on account of winters in Russia, Germany, where it is going for cosmetic purposes. There is also a great use of coconut virgin oil now. Now that medically it has been seen that coconut is healthier than your other varieties of oil. So coconut post-harvest technology is something which is growing heavily. As a result, there is shortage in the nut. नाल्लाचे उत्पादन वाडोवंक खंय सरकार यत्न करतलो। तामिळनाडू नाल्लाचे फार्मार ट्रीप मारपाचोय प्लान चल्ला। नाल्ल आतां प्रोडक्शन कशें वाडोवप, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी तातूंत कशी हाडप, ताजे खातीर हांव काल एक कोणा बरोबर बशिल्लो आहा। DJ farms who are into hybrid production, especially in Tamil Nadu. Post assembly session, I will send a team of the Horticulture Corporation, Agriculture Department, even MLAs who would want to go, even progressive farmers to Tamil Nadu to see their thing. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आणि सावयर डायस।